नमस्कार. गोवा टुनाईट आज स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. दक्षिण गोयचो बीजेपीचो उमेदवार थारावंक लागू येता आनीक एक 4 दीस. उत्तरेत श्रीपाद भाऊत सुत्रां सांगता बीजेपी उमेदवाराचे पयले लिस्ट 1-2 दिसात. गोयच्या मीन निर्गतदारांक मोठी थाकाय. लो ग्रेड मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालपाचो स्टील मंत्रालयाचो विचार ना. मात लावंक शकता एक्सपोर्ट टॅक्स. केंद्रीय स्टील सचिव उलयलो. देशात बिबट्यांचो आंकडो 8% वाडलो. मात गोंयांत 10% मायज पडलो. 2018 गोंयांत आशिल्ले 86 बिबटे. नव्या सर्वे प्रमाण आतां 77. वयर बेकायदेशीर स्कॅपयार्डांक कायदेशीर करूंक सरकाराची पावलां. आयडीसीच्यो सुवाती थारावन एकठांय हाडपाचो प्लान. बाबूश म्हणटा समिती नेमता नोंदणी करात. रस्त्यार पार्क केल्ल्यो रेंट बायक मोटारींचेर कारवाय. गोंयभर मोहीम. येरादारी मंत्री म्हणटा नेम मोडटल्यांचेर कारवाय. गोवा कॅन म्हणटा आडनजर करपी अधिकाऱ्यांचेरूय. इंद्रधनुष पळोवंक पावसूय खावचो पडटा. आमदार मंत्री बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या धुल्लाचेर पाशेस काडात. 31 मायाची डेडलायन. एकदां फोडिल्ले रस्ते परत फोडचे ना. आनी मजबूत जीडीपीच्या नेटार शेअर बाजाराचो नवो उच्चांक. सेन्सेक्स निफ्टी 1.5% वयर हाय. सेन्सेक्स 1200 मायज वाडून 73,700 पार. निफ्टी 22,304. खबरो विस्तारान. दक्षिण गोयचो बीजेपीचो उमेदवार अजून थारना. आनीक 4 दीस तरी वतले. उत्तरेत श्रीपाद भाऊच म्हणून सुत्रां सांगता. दिल्लीत 2 दीस पार्लमेंटरी बोर्डाची बसका जाली. बीजेपी उमेदवाराचे पयले लिस्ट खंय 1-2 दिसांत जाहीर जातले. ह्या लिस्टांत भाऊचे नांव आसूं येता. मजगती राजकीय मळावेल्यान भाऊक तिकेटांची परबी सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे दिल्ली सावन आयले. उत्तर गोंयचो उमेदवार थारलो. दक्षिण गोंयचो दुसऱ्या लिस्टांत. ऑलरेडी जे फायनलायज जाला पळय ते दिल्लींतल्यान डिक्लेअर करतले. आमी डिक्लेअर करूंक शकना. टेंटेटिवली तेंच्यांनी एक क्रिकेट फायनलायज केला की दिल्लीच्यान डिक्लेअर जातली. दुसऱ्या क्रिकेटीचे डिस्कशन सुरू आहा. नॉर्थ गोवाचे फायनल जाल्ले आनी सर एक डिक्लेअर जाला की भाजपाच्या संसदीय मंडळाची बसका जी काल सुरू जाली ती आयज फाटोडेर 3 पर्यंत चलली. सुमार 15 माय स्टेटीचे कॅन्डिडेटांची लिस्ट ह्या बसकेक डिस्कस जाली. तितून गोंयचे 2 सिटांचे डिस्कशन जाले. दिल्लीच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयची जी उमेदवारी आहा ती परत श्रीपाद नायकाकूच दिल्या अशी म्हायती मेळटा. आयज सांजची प्रेस कॉन्फरन्स जावन पयले लिस्ट जाहीर जावपाचें आसलें पण सांज मेरेन तरी प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाची जावन वा लिस्टूय तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें ना. ते रातचे उसरां येवपाक शकता वा शेनवारा ते ब्रीफ करून वा लिस्ट डिक्लेअर करपाक शकता. आतां उरलो प्रश्न सावथ गोवा सिटाचो. सावथ गोवाच्या सिटाचेर ह्या बसकेक चर्चा जाली पण तेजेर निर्णय जाल्लो ना. सुत्रा कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण फुडले 4 दीस तरी सावथ गोवाच्या सिटाचेर कांय डिसिजन येवपाक पावचें ना. कारण फुडले जे लिस्ट आहा ते थोडे दिसांनी डिस्कस करून 4 दिसां उपरांत 4 दीस ते 8 दीस अशें ह्या डिसिजनाक लागपाक शकता. सो सावथ गोवाक जे 5 नांवां गेल्या गोंयच्या गोंयांतल्यान तितून दिगंबर कामत, रमेश तवडकर, दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, बाबू कवळेकर. तितले 2 जाणांनी दिगंबर आनी रमेश तवडकरान आपलें नांव फाटीं घेवपा खातीर रिक्वेस्टू केल्ली पार्टी कडेन. सो जे रेसीन उरिल्ले तितूंतले मेन आतां कंटेंडर उरता ते नरेंद्र सावयकर आनी बाबू कवळेकर. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा की ह्या 2 नांवांचेर सारकें डिस्कशन जावन एक कॅन्डिडेट ते डिक्लेअर करतले पण ताका आनी 4 ते 8 दीस वचपाक शकता. इतले मजगती आनीक एक मिटींग दिल्ली जाली. JP नड्डा जे नॅशनल प्रेजिडेंट आहा तेणी सगळ्या स्टेटीचे जे कन्वेनर्स आहा तेंची बसका घेतली. गोंयच्यान ह्या बसकेक दत्ता खोलकार जे स्टेट कन्वेनर आहा आनी को कन्वेनर म्हणून सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय आहा. ते 3 जाण त्या बसकेक वांटेकार जाले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारे हांगा लोकीक शिरकार पुरंडा खातीर. गोयच्या मीन निर्गतदारांक मोठी थाकाय. लो ग्रेड म्हणल्यार 58 FE ग्रेड मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालपाचो स्टील मंत्रालयाचो विचार ना.
रिपोर्टा प्रमाण हेर स्टील उत्पादकांनी निर्गतीचेर बंदी घालपाची मागणी केल्ली. मात मंत्रालय लो ग्रेड मिनाच्या निर्यातीचेर बंदीचो विचारूच करिना. मात निर्गत कर लावंक शकता. स्टील मंत्रालयाचो सचिव उलयला. गोंयांत चडशे मीन 58 ग्रेडी सकयले. गोयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीक मोठी थाकाय. लो ग्रेड मिनाचे निर्यातीचेर बंदी घालपाचो स्टील मंत्रालयाचो विचार ना. केंद्र सरकार 58 ग्रेडी सकयले मिनाचेर निर्यात बंदी घालचे ना. कांय रिपोर्टा प्रमाण स्टील मिनिस्ट्रीचो सचिव एन सिन्हा म्हणटा सरकार लो ग्रेड मिनाचेर बंदी घालपाचे मागणेचो विचार करिना. हेर स्टील मेकर्स निर्यातीचेर बंदी घालपाची मागणी करतात. मात मंत्रालय लो ग्रेड मिन निर्यातीचेर एक्सपोर्ट टॅक्स लावंक शकता. गोंयाक ह्या प्रस्तावाचो लाव जावंक शकता. गोंयांतल्यान चडशे लो ग्रेड मीन एक्सपोर्ट जाता. गोंयांत मेळटा ते चडशे मीन 58 ग्रेडी सकयले आसता. गोंय मोठ्या प्रमाणात हे मीन एक्सपोर्ट करता. ताचो देशांत विदेशी चलन येवपाक बूस्ट मेळटा. लो ग्रेड मिनांक लागून मोठ्या प्रमाणात धुल्ल जाता. ताका लागून ते गोंयांतूच हाताळप शक्य ना. तशेंच गोंय सरकारान डम मायनिंग पॉलिसी पास केल्या. ह्या पॉलिसीक लागून राज्य सरकाराक लो ग्रेड मीन तडीक लावंक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशांत बिबट्यांचो आंकडो 8% वाडलो. मात गोंयांत 10% मायज देंवलो. केंद्रीय पर्यावरण राना मंत्रालयाच्या 2018 ते 2022च्या सर्वेंतल्यान स्पश्ट. 2018 गोंयांत 86 बिबटे आशिल्ले. आतां 77 आसात म्हणून डाटा सांगता. नव्या सर्वे प्रमाण भारतांत 13,874 बिबटे आसात. 2018 12,852 आशिल्ले. देशांत बिबट्यांचो आंकडो 8% वाडलो म्हूण केंद्रीय पर्यावरण राना मंत्रालयाचे 2018 ते 2022 मेरेनच्या सर्वेंतल्यान स्पश्ट. ह्या सर्वे प्रमाण देशांत 2022 13,874 बिबट्यांची नोंद जाल्या. 2018 12,852 आशिल्ले. ह्या 4 वर्सांत 1,022 बिबटे वाडल्यात. सगळ्यांत चड 3,907 बिबटे मध्य प्रदेशांत आसा. महाराष्ट्रांत बिबट्यांचो आंकडो 2,000 तेंकलो. कर्नाटकांत 1800 वयर बिबटे. तामिळनाडूत 200 बिबटे वाडले. 1000 वयर पावले. एके वटेन देशांत बिबट्यांचो आंकडो बऱ्या प्रमाणात वाडटा. मात दुसरे वटेन गोंयांत बिबट्यांचो आंकडो 10% मायज पडलो. 2018 गोंयांत 86 बिबटे आशिल्ले. नव्या सर्वे प्रमाण 2022 77 आसात. 9 उणे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयची बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डां कायदेशीर करूंक सरकाराच्यो हालचाली. 269 रजिस्टर्ड. 800 बेकायदेशीर. तांणी नोंदणी करची. राज्यांत जळामळा पातळिल्ली स्क्रॅपयार्डां ठरावीक सुवातांनी एकठांय हाडपाचो प्लान पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशान उलोवन दाखयला. माविन म्हणटा गोंय स्क्रॅपयार्डाचें राज्य जालां. एकठांय हाडून क्लीनअप. राज्यांत जळामळा आशिल्ल्या स्क्रॅपयार्डांक ठरावीक सुवातीचेर एकठांय हाडून तांकां कायदेशीर करपाचो सरकाराचो प्लान. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 269 स्क्रॅपयार्डां नोंद. 800 बेकायदेशीर. तांणी नोंदणी करची म्हूण मंत्री बाबुशाचो उलो. कोणायकूय स्क्रॅपयार्ड घालपाचें आसा जाल्यार जागो विकत घेयात. लोकवस्तींनी स्क्रॅपयार्ड नाका. मागपी सिलेक्ट करपी जावपाक शकना. बाबूश उलयलो. There are around 269. Last time also we have given the figure. There are 269 actually the scrap yards which are basically registered with the pollution control board. And they said that there are more than 800 which exist which are illegal. So we need to basically make all these things legal or they need to cease to exist. Now what we are trying to do, last time also in the assembly we had given we had given the assembly saying that let us form a policy where we identify a land and we give this. Now we have decided that we are going to identify land. We have formed a committee now under the chairmanship of IDC chairman Mr. Reginald Lawrence, which he is going to head anything. There will be a time within 2 months time that they got to identify basically the land. Once this land is basically identified, we are going to Revenue Department or Waste Management Department, Science and Technology Department is going to acquire this land and hand over the land to IDC to create an infrastructure for it. Okay. So what about the illegal work? No, there will be no illegal later on. So now first of all this committee basically will identify which are the illegal and tell them to register with pollution control. मंत्री मोमीन म्हणटा गोंय स्क्रॅप यार्डांचें राज्य जाला. हे चित्र बदलूक हो एक बरो निर्णय.
आमकां नाका की आख्खे गोंयान एक स्क्रॅप यार्ड कसो वयता थिंगा खूंय लो लायंग एरिया स्क्रॅप यार्ड हायवेचे स्क्रॅप यार्ड हे आमकां नाका म्हणून आमी आयडेंटिफाय करून ताका शिफ्ट करतले. पण एट द मोमेंट ते आसा पळय ते लिगल ओ इलिगल आहा ते इलिगल आहा लिगल म्हळ्यार नाच म्हाका तरी हांव नका खंयचो स्क्रॅप यार्ड लिगल मग ते अलाव कशें करता ते लिगल मेळ्ळें स्क्रॅप खंय तरी वचपा जाय न्हू म्हणून ते इट इज गरज आसा म्हणून येयला ते वी वॉन्ट टू गिव देम अ प्लेस अँड लिगलायज एवरीथिंग अँड सेट थिंग्स इन. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. रस्त्यांचेर पार्किंग करपी रेंट बायक मोटारींचेर कारवाय सुरू. पणजी शारांत मोहीम. गोंयच्या मुखेल शारांनी मोहीम पावतली. येरादारी मंत्री म्हणटा रेंट बायक दितनाच ती स्वताच्या सुवातेर पार्क करपाची अट आसा. ह्या फुडें नेम मोडटल्यांचेर कारवाय. गोवा कॅन म्हणटा असल्या प्रकारा कडेन आडनजर करपी अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय जाय. रस्त्यांचेर घे म्हूण रेंट बायक पार्क ह्या गाडयांक लागून रस्ते अशीर. गोवा कॅनाक बरोबर घेवन सरकारान अश्यो पार्किंग सुवातो मेकळ्यो करपाची मोहीम हातांत घेतल्या. पणजे सावन सुरवात. गोंयभर मोहीम पावतली. असल्या प्रकारां कडेन आड नदर करपी अधिकाऱ्यांचेर कारवाय म्हूण गोवा कॅन म्हणटा. The drive has started. Why today? Because we are targeting 15 March. After that, cases will be filed on the departments. We have already told in the meeting. I have told Honorable Transport Minister also, under Consumer Protection Act, those officers who are not pursuing the action, they will face complaints under Consumer Protection Act 2019 for deficiency of service. Here, notifications, सगळे आम्ही तांकां धाडटले. Because this applies to everybody. It is, see, somebody may say that we are against Panjim business. Not at all. This is the drive why we have done in Panjim. So through Panjim and through the media, it will reach whole of Goa. That day the officers have gone to Vasco. So we want Mapsa, Madgaon, Vasco, Ponda, all major urban areas to start freeing the parking. येरादारी मंत्री म्हणटा रस्ते आडावपी नेम मोडपी रेंट बायक कारींचेर कारवाय जातली. They are supposed to have their own parking. They don't have their own parking. They park and मोडटात ते outside post जशें म्हटलें जाल्लें आसा थिंगा जाता थिंगा पार्किंग करून लोकांक ब्लॉक करपाचें ही प्रक्रिया जाल्ली आसा. ही कशें सॉल्व करपाचें they are supposed to give a report now. I have asked for a full report. Then we will decide. Government already has said where there are serious violations, we will not hesitate even to cancel the permit. I am very clearly saying certain SOPs are to be followed by renter cab as well as others. They are not following. So we will take whatever steps necessary. In due course of time, you will come to know first. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी रुपेश राऊत. मजबूत जीडीपीच्या नेटार शेअर बाजारान नवो उच्चांक गाठलो. जीडीपी ग्रोथ 8.4%. सेन्सेक्स 1.72%. निफ्टी 1.62% वयर. सेन्सेक्स 1200 मायज वाडून 73,700 पार. निफ्टी 22,300. हे वटेन फेब्रुवारीची जीएसटी येणावळ 1,68,000 कोटी पार. 12.5% मायज. गोंयांत 581 कोटी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. इंद्रधनुष पळोवंक जाय जाल्यार पावसूय खावचो पडटा. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे पणजेकारांक मातशे त्रास सोंसचे पडटले. एकदा काम सोंपले काय परत रस्ते फोडूंक दिवचे ना. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश सांगता. दुल्लाच्या कागाळी वयल्यान बाबुशाचे स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन. बाबूश 31 मायाच्या डेडलायनीचेर ठाम. There was a resident basically who had given me a call and said just come and inspect the place. They say the vehicles, these people have left the vehicles, that vehicles are coming by, all dust is going into their houses. There are senior citizens here, some people are sick and all that they have got to eat nothing but the dust. So that is the reason I basically came here. I told the contractor, that's the reason I called the MD also. I told the contractor basically close the barricade, the full place itself. There is a saying, no, if you want to see the rainbow, you got to bear with a little bit of rain. So just it is a question of some time. See, we have said 31st May is the deadline. So by 31st May, there should be no digging, nothing should be left incomplete. Babush, are you happy with the smart city work? No, as far as the work is concerned, work is going on in time, as per the schedule. That's what the MD has just told. So I have got no complaints as far as this, as long as our deadline is met. So we are looking only at the deadline. What about but that is the reason what we don't read. The problem is becoming because of this people who basically come in all of a sudden and create the problem. Babush, what about the quality work?
31 म्हटल्यार तुमकां जातलें तशें दिसता. जीएमसीचे मेन गेटी भायर बसपी फळ भाजीवाले खाणा जिन्नस विकतल्यांक अतिक्रमण केल्ल्यांक काडपा विशीं तिसवाडी उपजिल्लोधिकारी कचेरेंत बसका जाली. कुडका सांताक्रूजचे सरपंच आक्षेप पुलीस बसकेक आशिल्ले. पंचायतीन कारवायेचो दीस थारावन उपजिल्लोधिकाऱ्याक सांगपाचें. पुलीस सुरक्षेत कारवाय करपाचें थारलां. आयज पणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत एक मिटींग जाली आनी ती मिटींग म्हणल्यार जीएमसीचे भायर जे इल्लिगल गाडे आसा, जे फ्रूट वेंडर आसा जावं कूक फूड अनहायजेनीक विकता, ताच्या खातीर एक डेप्युटी कलेक्टरान एक मिटींग आपयली. त्या मिटींगेक कुडका आनी सांताक्रूज पंचायतीचे सेक्रेटरी आशिल्ले, तशेंच आक्षीचे पुलीस ऑफिसर आशिल्ले आनी ही मिटींग जाली. ताच्या उपरांत आमकां अशी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार जे हांगासर जीएमसी गेटी भायर जे इल्लिगली स्टॉल घातल्या, कोण गेटी भायर जे विकता ते ट्राफिकाक कंजेशन करता. त्याच बरोबर जे कूक फूड आसता ते अनहायजेनीक आसता. ताकाच लागून डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिला की कुडका पंचायत आनी सांताक्रूज पंचायतीन एक डेट फिक्स करची आनी ताच्या उपरांत इल्लिगल एन्क्रोचमेंटार तेचेर एक ड्रायव्ह जातली आनी त्या ड्रायव्हा उपरांत तांकां काडटले अशें सांगलां. सो ही डेट आहा ती पंचायती थारायतली आनी डेप्युटी कलेक्टराक कळयतले. ताच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर पुलीस प्रोटेक्शन दिवन ही इल्लिगल ड्रायव्ह कंडक्ट करतले आनी अशे तरेन ते गाडे काडटले अशें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. राष्ट्रीय लसीकरण दिसा निमतान 3 मार्चाक 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दितले. राज्य लसीकरण अधिकारी डॉक्टर उत्तम देसायान म्हायती दिली. सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन लसीकरण. गोंयांत पोलिओची निमाणी केस 1998 सांपडिल्ली. त्या उपरांत एकूय केस ना. पोलिओक पयस दवरूंक लसीकरण खंय म्हत्वाचें. स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर, स्टेट फॅमिली वेलफेअर ब्युरो ऑफ DHS गोवा हे येता त्या आयताराक दॅट इज 3 मार्च 2024 तारखेक इंटेन्सिफायड पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन कार्यक्रम घडोवन हाडटले. ह्या दिसा पोलिओचो डोस सगळे अंडर 5 जी भुरगीं आसता तांकां सगळ्यांक आमी दितले. 2 ड्रॉप्स आमी सगळे भुरग्यांक दितले. जे पण त्या दिसा बॉर्न जाल्यात प्रिवियस डे असो सगळ्यांक दितले. आमच्या गोंयांक 660 बूथ्स बी आमी अरेंज केल्या आनी त्या सगळ्या बुथाचेर हो डोस दितलो जातलो. ह्या बूथ 491 बूथ्स आर फिक्स्ड म्हटल्यार आमच्या सब हेल्थ सेंटर्स किंवा स्कुलां आसात, प्रायमरी स्कुल्स आसात थंयसर अशें ह्या सगळ्यांनी आसतले. आनी तातूंत भितर 107 हे मोबायल बूथ्स आसतले वेरीन आमचे व्हेहिकल, आमचे हेल्थ कॅअर वर्कर्स आनी वॅक्सीन घेवन ज्या जाग्यार हीं भुरगीं आसात थंयसर वचून तांकां थंयसर दितले. आनी त्याचे बरोबरच 62 हे ट्रान्झीट बूथ आसात. 1985 ही कंपेन आमी सुरू केल्ली आनी आतां गेल्या वर्साची सोडल्यार 28 टायम्स आमी ही कंपेन केल्या. लास्ट केस आमकां मेळिल्ली ती 1998. 5 मार्चाक नेवल वॉर कॉलेजीचे नवे बिल्डिंगेचे पणजे लागसार बेती INS मांडवीत लोकार्पणाक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग येतलो म्हणून कॉलेजीचो कमांडंट AD नायर मिडिया कडेन उलयलो. चोला राजवटीन नौदळाच्या मळार मोठो वावर केला म्हणून कॉलेजीच्या बिल्डिंगेक खंय चोला नांव दिलां. Matter of great pride for the Naval War College and the Indian Navy that the new Naval War College building, Chola, is being inaugurated 5th of March. The Indian Naval War College was first established in 1988 at Karanja in Mumbai, and to impart professional military education to officers of the Indian Navy. This college was then called the College of Naval Warfare. In 2010, the decision was taken to rename it as the Naval War College, and it was relocated to the current location in Goa. The building, the new building, is named the Chola, signifying the maritime prowess of the Chola Empire and Rajendra Chola's successful and famous expedition over the high seas of the Indian Ocean to defeat the Sri Vijaya Empire. गोंयांतलो सगळ्यात मोठो इको फार्म शर्वराज इको फार्माचो गोवा एक्वा वर्ल्ड्स फाल्यां सावन सगळ्या खातीर उक्तो जाता.
साखळे कारापूर हायवे कुशीक पित्रे इन्स्टिट्यूट नवो थ्रील अणभवपाक सगळ्यांनी येवचें म्हणून गोवा एक्वा वर्ल्डाचो उलो. गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो इको फार्म शर्वराज इको फार्माचो गोवा एक्वा वर्ल्ड फाल्यां सावन लोकां खातीर उक्तो. साखळे कारापूर हायवे कुशीक पित्रे इस्टेटीत गोवा एग्रो वर्ल्ड नव्या रुपांत येता सगळे मुखार. गोवा एक्वा वर्ल्डात आसतली सगळे तरेची सुविधा, वेगवेगळ्यो नव्यो एक्टिविटीज. नवो थ्रील अणभवपाक सगळ्यांनी येवचें गोवा एक्वा वर्ल्डात. पर्तगाळ मठाचे स्वामी विद्याधीश तीर्थ हांच्या हातान फोंड्या माड्डोळा म्हाळशेक भांगराची पालखी अर्पण करपाचो सुवाळो जात्रे निमतान जालो. 7 दीस जात्रा म्हाळशेक भांगराची पालखी करपाची म्हणून संस्थानाचें स्वप्न आशिल्लें तें तडीक लागलें. माघबद्ध चतुर्थी ते दशम पर्यंत आनी शिवरात्रीचो अशें 6 दीस आनी शिवरात्रीचे 1 दीस अशें म्हणून 7 दिसाचो उत्सव हो जायत आसा. कालच्या दिसाक मयुरासन जालें, आयच्या दिवसाक जे पळय आसा ब्रह्मरथोत्सव. ताचे अनुशंगान आमची कितलींशीं वर्सां जालीं संस्थानाचे विचार आशिल्लो की म्हाळशेक भांगराची पालखी करपाची अशें म्हणून. ताजे लागून गेल्ली 2 वर्सां जे प्रयत्नशील आशिल्ले ताजें यश जें पळय आसा आयच्या दिवसाक आयलें आनी आयच्या दिवसाक आमकां सुवर्णाक्षरान बरोवपा सारको दीस आसा. सांजच्या वेळाचेर आमचे गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश स्वामी हांचे हांचे हस्तुकेक 4 वरांचेर संस्थानांत येवन तांणी पालखेचें उक्तावण केल्लें आसा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.